गोवा सध्या आपल्या स्वताचो ब्रँड घेऊन आख्खे जगभर फामाद आसा. खरें म्हटल्यार खंयी घाल जगांत खंयी गेलो गोवा म्हटलं की तुजें रिएक्शन ओ यू आर फ्रॉम गोवा हें रिएक्शन जाता. म्हणजे तशें व्हडलेंशें ट्युरिजम तशें त्या लेवलाचेर वचून प्रमोट करपाक जाय. पूण एक नवे नवे एव्हेन्यूज जर सोदून काडत जातूंतल्यान ट्युरिस्ट खरेंच गोंयांक येतले जाल्यार इट इज वर्थ. म्हजो स्पिकर दुसरो क्वेश्चन आसा की ह्या हावसांत आमी गेल्ले खेपे एक डिबेट केल्ली ऑन PR एजन्सी. आमच्या लक्षांत आयिल्लें की PR एजन्सी अपॉयंट करता आनी कोट्यांनी रुपया PR एजन्सीचेर खर्च करता. आतां PR एजन्सीचे वेळार तेन्ना चीफ मिनिस्टरांनी सांगिल्लें की इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी आसतात सगळे प्रोग्राम करतात भायर खंय इंडियेक. हांगा लिस्ट दिल्लें आहा म्हाका नेम ऑफ द इव्हेंट एजन्सी सगळे हे प्रोग्राम करतातच. ताज्या भायर आनी PR एजन्सी तुमी अपॉयंट केल्या आनी केले जाल्यार वॉट इज द पोजिशन कितें कितें पोजिशन आसा. स्पीकर सर, इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीचो स्कोप वेगळो, PR एजन्सीचो स्कोप वेगळो. इव्हेंट आज आमकां जेन्ना प्लॅटफॉर्म्स येता स्पीकर सर, वी हॅव न्यूज प्रिंट, we have digital platforms and we need to position how we need to handle. This is the scope of PR. आमी PR agency has to advise us how to put and position ourselves. आमी समज फाल्यां दुबय गेले स्टॉल कसो आसपाचो कितें आसपाचो आनी ताज्या खातीर स्टँडर्डायझेशन जावचें ही मागणी करून एम्पावर्ड कमिटीच्या माध्यमांतल्यान टुडे वी हॅव आस्क्ड द एम्पॅनल एजन्सीज टू गिव अ स्टँड अलोन टायप ऑफ अ स्टॉल वीच कॅन बी स्टँडर्डायज थ्रू आउट. हांगा दुबय गेले एक तरेचो स्टॉल, पोर्तुगाल गेले एक तरेचो स्टॉल, तशें नाका. वी वील स्टँडर्डायज दीस. सर्टन थिंग्स ऑफ द स्कोप ऑफ द EMA which is there speaker sir is to execute the ideas there and ensure B2B जावं ensure compliance is over there is the scope of the EMA. हाजो PR एजन्सीचो स्कोप वेगळो आसता स्पीकर सर आनी ताज्या खातीर पोजिशनींग करता आसतना आमी एक PR एजन्सी फायनलायज केली. एक PR एजन्सी फायनलायज करतकर ताका स्कोप दितकर वी रियलायज स्पीकर सर की दे वर नॉट एबल टू डू वॉट वी हॅड एनविसाज्ड. They had to do the media plan, they had to do the Goa tourism branding, they had to get the media information kits right, they had to do a total 360 media campaign, they had to do a website and app content management, they had to get into the PR of print and digital, marketing, design, evaluation of proposals, negotiation of proposals तांच्या स्कोपान आशिल्लो. सोशल मिडिया स्पीकर सर स्वताची आसून आनी बाकीच्यांची ऑर्गेनीक बाकीच्यो पेड कॅम्पेन्स करून इन्फ्लुएन्सराक घेवन हो तांचो स्कोप आशिल्लो. इव्हेंट सपोर्ट करप हो तांचो स्कोप आशिल्लो आनी क्रायसीस मॅनेजमेंट खंय ताका आतां इन्फ्लुएन्सर कितें उलयता ताका कशें परत रिस्पॉन्ड जावपाचो हो PRचो स्कोप आशिल्लो. सो लेट अस बी वेरी क्लियर की PR स्कोप इज वेरी डिफरंट फ्रॉम द स्कोप ऑफ द EMA. आतां PR एजन्सी जेन्ना ती वॉज नॉट एबल टू मॅच अँड गिव अस वॉट वी वॉन्ट, that is the time we decided speaker sir if they are not able to deliver the goods in terms of the services they have been told under the scope, we have asked for termination. We are looking at a new PR agency to come in. PR एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान फुडल्या बिल्डिंग ऑफ एक्सरसाइज जी आमी घेवन सोदतात गोवा बियॉन्ड ब्रिजीस सगळे ते तांच्या माध्यमांतल्यान तांचे बरोबर काम करून वी वील एन्श्युअर दॅट गोवा गेट्स अ न्यू पोजिशनिंग. कृष्णा सरकार, म्हाका एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारपाक मंत्र्याक. आज आमच्या मुर्मुगांव हार्बर एक इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता. सो मंत्र्यान हे क्रूज टुरिस्ट जे आसता क्रूज लायनरान जे टुरिस्ट येता नाल्यार तांचे ऑपरेटर्स आसता तांकां एट्रॅक्ट करपा खातीर कितें स्कीम केला नाल्यार तांचे काय एप्रोच जाला नाल्यार तांच्या खातीर कितें हें केला काय म्हणून. स्पीकर सर, बाब दाजी साळकारान विशय घेतला तो गोंयच्या टुरिजमाच्या हातूंतल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. पर्यटन फक्त बिचार आसचें न्हय जाल्यार नॉटिकल टुरिजमाचेर क्रूज टुरिजमाचेरूय आमी भर घाल्लो आसा. क्रूज टुरिजम पॉलिसी येतली पूण MPD हेज गॉट द पार्ट वेर ऑन अ PPP बेसीस दे आर पुटींग नॉटिकल टुरिजम इन प्लेस. येता ते मार्च 2024 पर्यंत दे हॅव सेड दॅट दे वूड बी एबल टू ओपन दीस पर्टिक्युलर फर्स्ट फेज ऑफ द नॉटिकल टुरिजम. जातूंतल्यान स्पीकर सर आमकां ज्यो आज क्रुजीस आसतात आज समज 3000 पॅसेंजर सिजना एक बोटीर येतात आनी सिजनाक समज 1.5 लाख येता. 4 पटीन 5 पटीन कशें वाडोवपाचें हें आमी पळयतात. वास्को एअरपोर्ट आनी पोर्ट इतले लागीं आशिल्ल्याक हाज्या पेक्षा बरी खंयच्याच जगान अशी तुका अवेलेबिलिटी मेळची ना की फ्लायट आनी पोर्ट लागीं आसा. ताज्या खातीर वी ऑल्सो वॉन्ट टू मेक दॅट एज अ पोर्ट ऑफ कॉल. समज फक्त ट्रान्झीट पॅसेंजर पळयतले तातूंत व्हडलो फायदो जायना स्पीकर सर गोंयाक इन टर्म्स ऑफ 1 डे स्पेंड 2 डे स्पेंड. वी वॉन्ट अ पॉयंट ऑफ कॉल. पॉयंट ऑफ कॉल समज जालो जाल्यार जो टुरिस्ट येतलो ही वील लँड देर रावतलो 2 दीस बोटीची सगळी क्रूज करतलो परत येतलो परत 2 दीस रावतलो आनी भायर सरतलो. सो वी वील बी एबल टू क्रिएट अ एडिशनल इकॉनॉमी वीच वील गिव अ लॉट ऑफ बिझनेस टू द साउथ ऑफ गोवा.